विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विजय सरदेसाय, वेन्झी विएगस, एल्टन डिकॉस्टा आनी क्रूज सिल्वा हांचे सयत उच्च न्यायालयाच्या धा उपरांत सावंड बॅन ह्या आदेशाचेर उलयतना लोकांचेर आनी कार्यावळींचेर जावपी परिणामांचेर उजवाड घालो. ह्या आदेशांत फेरबदल करून निदान उत्सव, कार्यावळी आनी लग्न काजरा वेळार कांय वेळाची मेकळीक दिवची अशी मागणी ह्या फुडाऱ्यांनी केल्ली. जाल्यार गोंय हे डेस्टिनेशन वेडिंग खातीर फामाद आसा आनी ह्या आदेशाक लागून बरीचशी लग्न काजरा लोक कॅन्सल करपाक लागल्यात. गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो विचार करीत जाल्यार जातूंतल्यान सावंड पोल्युशन जावचें ना अशें स्पेशल वेन्यू तयार करपा खातीर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डच्या वतीन परवानो दिवपाक कांय हरकत नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. स्पीकर जर मंत्र्याक ओपोज करून उबो रावंक ना. ताणें जेन्ना उलयलां ताणें सीएमाक ताणें रिफर केलां. दोन भशेन सोल्युशनां आसूंक जाय आनी हातूंत सीएम ऑल्सो नीड्स टू बी पार्ट ऑफ दीस सोल्युशन. एक म्हणल्यार की इफ यू आर गोइंग टू हॅव अ फॅसिलिटी बीच वेडिंगा खातीर ओ जी रिसॉर्ट्स चड करून आमी सावथ गोवाचे चिंततात कित्याक आतां मोपा जालां, सावथ गोवा जर इफेक्ट जावपाक लागलें जाल्यार ती हॉटेलां बंद पडटलीं फाल्यां. which is having a joint facility, not on government land. एक प्रायवेट मनीस फुडें सरता. आतां मिनिस्टरान सांगलें कितें की क्लोज डोरान आमकां पडूंक ना म्हूण. तशें ना तें. क्लोज डोरान पसून तुका सावंड जर भायर येता तूं तो बंद उडयतलोच. लेट अस नॉट बी मिसइंटरप्रिटेड. द पॉयंट इज वॉट आय एम सेइंग, टुमोरो somebody wants to put up a facility. It may so happen that if the High Court doesn't listen to you, it's not in your hands. High Court जर आयकना मागीर कितें करतलो? So at least somebody should come forward and the Chief Minister, who is the chairman of the Investment Promotion Board, should give a assurance की बाबा आपण करून दिता म्हणून. स्पीकर सर, विजयान जो इश्यू रेज केला तो इट इज नॉट ओन्ली फक्त म्हणजे गोंयकारांचीच लग्न अशें न्ही. बींग अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी गोंयांत जाता तांचो इश्यू जाला आनी ताका लागून थोडी डेस्टिनेशन वेडिंग्स जी आसा ती शिफ्टूय जावपाक लागल्या. शेवटी गोंयच्या इकॉनॉमीचो इश्यू आसा, गोंयच्या टुरिजमाचो इश्यू आसा आनी विशेश करून नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा अशें म्हणून न्ही तर जेंकां अशा पद्दतीचे जर हाच्या खातीर स्पेशल जर वेन्यू क्रिएट करपाक जाय आसत जाल्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान परमिशन दिवपाकूय काय हरकत ना. इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवा, इन द इंट्रस्ट ऑफ द टुरिजम, डेस्टिनेशन वेडिंग आजुनूय वाडपाक जाय. म्हाका दिसता खूब लोक प्रिफर करतात गोंयांत येवन. हांव 2 दिसां पयलींच हांव वेडिंगा खातीर गेल्लो. पहिला धांक सगळें बंद करूनच ऑलरेडी एका हॉटेलांत गेल्लो. धांकूच तेंच्यांनी सगळें बंद केलां. तेंच्यांनी म्हाजे कडेन खंतय व्यक्त केली. नाल्यार धांकूच बंद जालां आमकां लग्न कशेंय दिसना. लोक पयलीं 12-1 पर्यंत चलताले ते. लोकांनी शेवटी लोक इतके पयशे स्पेंड करता तेन्ना तांकां त्या पद्दतीत एन्जॉय करपाकूय मेळना. म्हणून म्हाका दिसता डेफिनेटली कोणाक जर विचार आसत जाल्यार आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान अशा पद्दतीत वेन्यू रेडी करपा खातीर कंबायन येवन जर कोण करता आसत जाल्यार इवन दो द कन्वर्जन आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्यान कन्सिडर करपाक जाता.